गोंयांत जून जुलयान कोविडाची चवथी ल्हार येवपाची शक्यताय आसा आनी ती कितली गंभीर जावपाक शकता हें कळप कठीण आसा अशें हेल्थ डिरेक्टरान सांगून गोंयकारांक सादूर केला. ह्या कोविडाच्या चवथ्या ल्हारा पासून गोंयकारांक वॅक्सिन हेंच एक वेपन वांटोवपाक शकता अशेंय तिणें सांगलें. 60 वर्सां पिराये वयल्या नागरिकांक पावर बुस्टर डोस फुकट आसा अशेंय तिचें म्हणणें. अशें आसूं जाय की आमची तयारी आसूं जाय आनी सद्या आमचे कडेन वेपन हत्यार आसा ते फक्त वॅक्सिनेशनाचे. आतां आमी चडशे जाणां 18 वर्सां वयर जे लोक आसात तांचे सगळ्याचे वॅक्सिनेशन आमी चडशे प्रमाणान केलां. बट आतां डॉक्टर बोरकर जसो सांगतलो 60 वर्सां वयर लोक आनी चड वल्नरेबल लोक जे आसा जे हाका चड प्रमाणान ते लागू जातात आनी 12 ते 14 वर्सांची भुरगीं हांची वॅक्सिनेशन मातशें कमी जाल्लें आसा. आतां भुरग्यां कारण अशें आसूं शकता की इश्कोलां आतां सुटी आसा, पूण 60 वर्सां वयर हांव लोकांकय अपील करता की 60 वर्सां वयर लोक किंवा कोणी डायबिटीस आशिल्ली, हायपरटेन्शन आशिल्ली ह्या लोकांक आमी प्रिकॉशनरी डोस म्हळ्यार तिसरो डोस पसून तयार केला. प्रत्येकान मुजरत येवचें आनी हो डोस घेवचो. द लास्ट दॅट आय वॉन्ट टू टेल यू इज healthcare workers, frontline workers and people above 60, they are given this vaccine free of cost. They are given this vaccine free of cost in all government health centers.